पर्यटक गोंयच्यो दर्यादेगो पळोवपाक गिट्टी घालून गोंयांत येतात, जाल्यार एक असो बीच आसा थंय येवपाक पर्यटक भियेतात. तो बीच म्हटल्यार कोलवा बीच. ताच्या फाटले राजांव अजापीत करपा सारके, खरें म्हटल्यार लजेक घालपी अशें. आमो वा बोंडो पडिल्ले भशेन ह्या बीचार भोंवतना तकले खांब्या वयल्यो लायटी पडटात. पळयात ह्या बीचाचो आख्खो देका हाल. कांय दिसां आदीं आंबे पणसावरी गळून पडपी नावेलीच्या स्ट्रीट लायटींची अवतिकाय गोवा 365 दाखोवन दिल्ली. आतां असलेच देखावे कोलवा बीचार पळोवपाक मेळटात. गोंयच्यो हे दर्यादेगो सोबीत सुंदर करपाचो यत्न चल्ला. पर्यटन खातें ते बाबतींत एक्टीव आसा, पूण कोलवा बीचा कडेन मात पर्यटन खात्याची आडनदरच जाल्या. आयकात जो फेर्नांडिसाचो अणभव. इलेक्ट्रिशियन आहाय ते सारकें काम कोनाय ना, कोण प्रोफेशन कोना ती पळय जाल्यार चॅकिंग आयनाय. हिंग लोक जायतो ट्युरिस्ट भिता हे बिचीचे भोंवपाक, कित्याक आम पळो आनी माड पळो आनी बोंड पळो भाशेनची लायट पडटाय आनी ती लायटीक उपेग ना. बरी लायट आसलोली ती आतां मॉडिफाय करून आयकोत आसतली. हो देश स्पेस इतलो केला आसतना गोटी आनी देश स्पेस केला आसतना तुमी कोलिंकारां काबां करून येयले. ही कोलीचे बीच पळोवं येता, ट्युरिस्ट येता बरे भाशेन हॅपी जावपाक. हिंग चोयल्यार ट्युरिस्ट आमकां दाखयता इचे वॉट इज दीस, वॉट इज दीस. आम म्हणटा दीस इज आयकॉनीक बीच, दीस इज वन ऑफ द आयकॉनीक बीच. वॉट आयकॉनीक बीच, वॉट इज आयकॉनीक बीच. त्या उपरांत हांव सांगता आयको येना ती बीच म्हणून. हिंगा चोवपा मेळटा की लायट वयर सावन कितको चोटाय त्यो. आनी आमी एज पर न्यूज चोयल्लो 365 चॅनलाचेर तेणी नावेली जंक्शनाचे ज्यो कोडे कश्यो अश्यो लायट पडे पडटाय न्हू, आंब्या भाशेन पडे झोटाय आंबो आनी पडे पप्पाय आसता ते भाशेन त्यो तेणी बरो न्यूज सारको एकदम बरो जालो तेंगेलो आनी तेजें एक्शन देखून एकदम बरें जालो तें. आज हें चोवपाक गेल्यार कोलवा न्हू, काल बसयले आयज झोटाय. आनी ते पोल देखून चोयल्यार तेंगे सगळे इरोडेड जाले, सगळो तेका केदो मोड पडत तें सांगो जायना. इतलो आमी देस्पेस करून इतलो आमी लाखांनी क्रोवांनी हेजे हो प्रोजेक्ट केलो तो फायद कितें आहा. हे गव्हर्मेंटान हेजे एक्शन घेवचें. हय मुखारी पण हेचो जायत पडत नाही ते आतां एक दोतोर एस कोतर पडत गेले न्ही. हे आनी फायद कितें आहा. क्रोवा प्रोजेक्ट म्हणजे इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी. आयकॉनीक बीच इज दीस आयकॉनीक बीच. लायट आनी कोयराचें दर्शन जालें. आतां पळयात रस्त्यांची अवतिकाय. पयल्याच पावसांत फोंड पडल्यात आनी हे फोंड अपघात घडोवपाक लागल्यात. डांबराची मशिनां भाड्यान हाडपाची घोशणा केल्लो PWD मिनिस्टर हांगा लक्ष दीत काय? ल्युसिटान डाकोस्टा आनी साल्वादोर वाज विचारता. फोंड केन्ना पुरपाचे पावस सोंपल्या उपरांत? काट माताय सगळो मोटोर येताय ती काट माताय आनी तो केसो होंड आहाय तेंगा PWD मिनिस्टरान सांगिल्लें हे होंड सगळे कापान कोतमोड केदोण पास काबा जात्रेची लोक पोट लिची ती भुरगीं कोण तेंका इतले मार लागलो माती बी मार लागलो काल. पण हे होंड जातले केदो आतां. एवरी टायम आमकां मिडिया हाडपा जाय, दाखोवपा जाय रोड तेंगे ऑथॉरिटी मनीस नाय रोडाचेर भोंवतले वो बिस्ते ते फकत PWD बसून रावताय. ही काम करपा जालो आय ऑथॉरिटीको. थंय आतां चोयलो आसतलें हो रोड कसो आहा तो हिंगा सकाळीं आयज भुरग्यांक घेवन एक आवय दोग जाण भुरग्यांक घेवन येताली व्हडली आनी दोगांय भुरगीं इंजर्ड आनी आवय इंजर्ड जाली. हे फोंडार आहाय ते होटपळ्याचे ते हे पावसावळ्या केदो करपाचें आतां भुरग्यांक दिसता वयताय मरे. सारकें वना सारकें कोणाक अथॉरिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा असो जाय न्हू. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणली चोय आतां चोय तुमी चोय दाखय लोकांक दाखय हेका अथॉरिटी मातशें उजवाड घालून सांग तेजे मातशें गिन्यानाचें उजवाड घालून सांग. फकत लोकांक लोक उल मातलो आनी रातो म्हूण नाय. गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक राव.